परत एकदम प्रेस कॉन्फरन्सचे सगळ्यांचे स्वागत. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात पहिले डिसिजन आहे ट्रान्सफर ऑफ अवर लँड वेरी नंबर सर्वे एट अमोडा कॅफे फ्रॉम द WRD डिपार्टमेंट टू द गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट सायन्स अँड कॉमर्स कॅफे हांच्या खातीर आमी लँड ट्रान्सफर केली आसा. कितली आसा लँड टोटल लँड 20,245 स्क्वेअर मीटर कॉलेजी खातीर. एडिशनल बिल्डिंग म्हणतात एडिशनल ते हॉस्टेल बांदपाक सुरू आहा. ओवरऑल कॉलेजीची डेव्हलपमेंट बाकीचे कडेन सुरू आहा. अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्रायव्हर थ्रू द गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन into the Department of the Legal and Metrology. Sanction of about 40 lakhs rupees for the Goa State Wetland Authority for the work of digital validation, ground truthing, physical deletions and putting of the demarcation stone for the notified wetland in Goa towards the compliances of the Honorable Supreme Court as a compliances are provided. Of the revised development master plan for the site of the ruins of including the tank of the temple of the Mansa at Varna, Salsetsova. Transfer of the government land of advancing 5,150 square meter from the Malkana village to the fire and emergency service for the setup of the fire station. आजच्या कॅबिनेटाच्या विषय दुसरे घर हाचो कार्यक्रम आम्ही मडगांवांतल्या आमच्या रवींद्र भवनात दवरला. 11 पासून तो 1 पर्यंत कार्यक्रम करतलो. मडगांव म्हणजे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टातले जितक्या जितक्या जणांनी आपले एप्लिकेशन म्हज्या घराच्या अंतर्गत सबमीट केली त्या सगळ्या जणांक सॅलरी दिवपाची आणि त्यांच्यो फायनल ऑर्डरी दिवपाच्या कार्यक्रम पयलो म्हणजे मेन कार्यक्रम जाल्या उपरांत हो पयलोच कार्यक्रम इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी ऑर्डरी दिता. हाच्याच बरोबर जेंका आपले काही म्हणजे डॉक्युमेंट्स किंवा बाकीचे व्हेरिफिकेशन एप्लिकेशन दिवपाचे आसत साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टांतल्या लोकांनी जाल्यार तांच्यांनी बी येवचे. तांचेय बी भायर म्हणजे काउंटर्स लायिल्ले आसतले रिलेटेड ऑल म्हणजे गव्हर्मेंट लँड 20 प्रोग्राम ग्रू कार रेग्युलायझेशन ऑफ ऑल ऑथरायझड किंवा 1974 अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 1,000 ऑर्डर ह्यो आहा पळय ह्यो फाल्यांच्या हितूंतल्यान डिस्ट्रीब्यूट जातली. फाल्यांच्या कार्यक्रमाक म्हणजे सगळे मंत्री आणि आमदार साऊथ गोवाचे उपस्थित आसचे. नॉर्थ गोवाची डेट रोखडीच डिसायड करताय. ताजी बी डेट पणजेच कार्यक्रम जातो जे 10 तारखेच्या दरम्यान केन्ना तरी डेट डिसायड करून सांगता. एप्लिकेशनाक कोणी नाकारूंक ना. ते जर एप्लिकेशन इनकम्प्लीट आसत जाल्यार ते घेवंक ना. कारण एप्लिकेशन इनकम्प्लीट घेवन आमकां कांयच फायदो ना. कारण ताका बेगिनात बेगीन कंप्लीट करता जाल्यार तेणी एप्लिकेशन कंप्लीट करून दिवचें. कोणाचेच कंप्लीट केल्लें एप्लिकेशन जर घेवंक ना अशें आसत जाल्यार तेणी सेम ऑफिसाकूय कॉन्टॅक्ट करता. तुमी सेम ऑफिसाक कळोवचें कन्सर्न हेजे कडेन आमी करून दिता. आम्ही खूप स्ट्रीमलाईन ती करीत आसा. अजूनही पंचायत लेवलाचेर हेजे कार्यक्रम ऑर्गनायज करून सगळ्या म्हज्या घराच्यो ऑर्डरी दिवपाच्या बाबतीत सरकार सिरियस आसा. तातूंत आमी जे एप्लाय करता तांकां तेंच्यो सर्टिफिकेट ज्यो आसा ते दीत आसा. जे दिना ते कोमदादीत ज्यो एनओसी दिना ताका एडमिनिस्ट्रेटरा कडल्यान एका म्हयन्या उपरांत रावन तेंच्यांनी एप्लिकेशन घातलेली आहा ताका दिता. म्हाजे कोमदादवाल्यांक परत एकदा अपील आसा कारण ही घरां 30-30, 40-40 वर्सां पयलीं लोकांनी बांदलेली आसा. त्या खातीर तुमी रितसर ताका एनओसी दिवची. तांच्या कडल्यान पयशे डेपॉझीट करून ते तुमच्या तिजोरीत डेपॉझीट करपाचें सरकाराचें काम तें सरकार करतलें. कितले जाण जाले म्हज्या घराच्या अंतर्गत जे आतां फाटल्यान जरी रिवायज करता त्या प्रमाणे 3,000 ऑर्डरी रेडी जाल्या. ताच्या भायर म्हणजे आमी 20 पॉयंटाच्यो आनी रेडी करपाक येता. बट ऑलमोस्ट म्हाका दिसता दोन्ही नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा जाल्या उपरांत 5,000 वयचे. पण बाकीच्या सगळ्या जाणांनी फास्ट ट्रॅक करून आपूण फॉर्म दिवचे. हेजेर एक आरोप की ह्या मायग्रंटांक चड फायदो जाता. 1970
तुमच्या पयलींची घरां कोणाची म्हज्या घराच्या अंतर्गत आमी तीच रेग्युलरायज करपाचें आसा 20 पॉयंट प्रोग्रामांनी जेका प्लॉट दिले म्हज्या सरकारान दिवनातले 1980 पयलींच्या सरकारान 20 पॉयंट प्रोग्रामांत प्लॉट दिला हे म्हज्या घराच्या अंतर्गत येता हावसिंग बोर्डात तेन्ना गरीब म्हणून दिल्ले प्लॉट म्हज्या सरकारान दिवना 1980 पयलीं दिल्ले आसा ते गोंयकारांक दिल्या हे प्लॉट रेग्युलरायज करपा खातीर घेतले चवथी गजाल लोकांच्या अंतर्गत जेणे आपल्या जागेर घर बांदलां त्यांनी जागो विकतो घेवन घर बांदलां फुकट न्हू फक्त ताका प्रोसेसाक कटकट असल्या कारणान त्यांनी कंप्लीट प्रोसेस करूंक नासलो एक घर रेग्युलरायज जर लोकांचे करीत जाल्यार तेकाय शांतपणे न्हीद पडटली आनी सरकाराचे ड्यूज एप्रॉक्सिमेटली तो 1 लाख रुपया फारीक करतलो आनी लोकांच्या म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हे टॉप लेवल करतलो हे जाले 4 प्रकार हांवें जे सांगले म्हज्या घराच्या पांचवो प्रकार गव्हर्मेंट लँड जे आमी म्हणटा ह्यो मॅक्झिमम जे हांव तर म्हणटलो मोर देन 95% जे गव्हर्मेंट लोकांची घरां आहेत पण पळयलें जाल्यार ती गोंयकारांचीच घरां आसा ती घरां 30-40 वर्सां पयलीं बांदिल्लीं घरां आसा ती गव्हर्मेंट लँड ती कायदेशीर जावपाक जाय तूं सांगे सावड्डे धार बांदोडा जाल्यार लायनी वचून पळय जाल्यार सगळीं जे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज आसलेली घरां आसा ताका ती रेग्युलर बांदपाक मेळटा लास्ट पॉयंट तूं म्हणटा तो उरलो की जर कोमुनिदाद जागे आता कोमुनिदादीक जागेक सुद्दां जी घरां बांदल्या हांवें दिवना आनी म्हज्या सरकारानूय दिवना ओके जी कोणी जेन्ना बांदूंक दिली ओके तेन्ना सरकाराकूय रेव्हेन्यू येवंक ना कोमुनिदादीकूय रेव्हेन्यू येवंक ना सरकाराचो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जालें ऑक्युपन्सी आता हे सगळे जर पयशे घेवन तांची घरां जर रेग्युलर जाता आमकां कोणाकूय मायग्रंटाक आमी घर बांदून दिवपाचें ना आनी मायग्रंटाक म्हाका कोणाक जागो दिवपाचो आनी म्हजें सरकार आत्तां प्रमोट करिना उलट वी हॅव स्ट्रेंथन खंयचेंच घर आतां इलिगल घर हें जावचें न्ही म्हणून आमी स्ट्रीमलायन करीत आसा आनी ताका लागून बाकीचे सगळं फॉलो करीत आसा सर ते 40 lakhs ते भेटले आतां मेन विशयाचेर येता गोंय सरकार फुडल्या 90 दिसांची कॅम्पेन लॉन्च करता तेजी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या अंतर्गत 5 जून पासून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत नॅशनल हायवे पयली स्टेट हायवे दुसरे डिस्ट्रिक्ट हायवे तिसरे अप्रॉक्सिमेटली 10 लाख झाडां रोवपाचो आमचो संकल्प आसा हांव अपील करता फाल्यांच्यान चलपी 5 तारखेच्यान चलपी 5 सप्टेंबर पर्यंत ह्या 30 दिसांच्या कॅम्पेनिंगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी आव्हान केलें एक पेड मा के नाम हें झाड लावचें म्हणून आमी पळयता की गोंयांत एप्रॉक्सिमेटली 10 लाख वोटर आसा 11 लाख वोटर आसा 10 लाख वचून झाडां लावपाक शकतले आमी 10 लाख झाडां लावपाचो संकल्प केला प्रत्येक वोटरान मिनिमम एक झाड लावचें ओके एक पेड मा के नाम ह्या संकल्पनेंतल्यान प्रत्येकान एक झाड लावचें झाडूय आमीच दिता लावपाचो जागोय आमीच दिता तुमी फक्त येवन लावचें आनी केन्ना तरी त्या झाडांची काळजी घेवची आमी टार्गेट केला पयल्यान पयली नॅशनल हायवे पत्रादेवी पासून पोळ्या पर्यंत फाल्यां हो कार्यक्रम सुरू जाता फाल्यां हांव स्वता पत्रादेवी वचून पयलें झाड लायतलो थंयच्यान मोपा हो एक कार्यक्रम ल्हानसो कार्यक्रम दवरला पेडण्यातले आमदार थंयसर जॉईन जातले मेन कार्यक्रम पणजेंतल्या केटीसी सर्कला कडेन दवरला केटीसी सर्कला कडेन पुराय सर्कल आनी हांगासर सगळे मंत्री आनी बाकीच्या हांगासर प्रेझेंट आसतले तो मेन कार्यक्रम जाता दुसरो कार्यक्रम वेस्टर्न बायपासाच्या सुरवातीक पीडब्ल्यूडीचे मिनिस्टर दिगंबर कामत हांच्या अध्यक्षते खाली जातलो आनी तिसरो कार्यक्रम 4 रस्ता काणकोण हांगासर सकाळी 10:30 वरांचेर जातलो थंयसर रमेश तवडकर मंत्री हे हो कार्यक्रम अटेंड करतले हाजे व्यतिरिक्त आनी धा कडेन वेगवेगळे कडेन झाडां लावपाचे कार्यक्रम आमी थारायले पण थंयसरलो कन्सर्न एमएलए आनी मिनिस्टर ह्याच्या 10 स्पॉटांचेर वचून ते झाडां लायतले आनी ती झाडां ही त्यांची काळजी घेवपाचें काम आमी करतले ह्या कार्यक्रमात हांव आवाहन करता की सगळे आमदार झेडपीज पंच सरपंच ह्या सगळ्या जाणांनी आनी इवन दो पत्रकार ह्या सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात सहकार्य दिवचें आनी आमी नॅशनल हायवे खातीर अशी वेगवेगळी झाडां ही नॅशनल हायवेच्या दुसऱ्या वाटेंतल्यान लावपाची थारायल्या ह्या पुराय कॅम्पेनिंगात त्यांनी सहभागी जाता पयले फावटी म्हणजे गोंयची ट्रेडिशनल वड आसतलो पिपळ आसतलो जांबळ आसतली ह्या पद्दतीची झाडां रस्त्याच्या सायडीक लायतली जेणे करून हे रोड हे क्लीन ग्रीन उरचे ह्या निमित्तान पुराय ह्याची काळजी जी आसा पळय हे आमचे सरकार घेतले आनी 5 जून हो कार्यक्रम सुरवात जाता
5 जून ते 5 सप्टेंबर म्हटलं आम्ही 90 दिवसाची कॅम्पेन 5 जून ते आणि या पुराय कॅम्पेनिंगाच्या 90 दिवसाच्या भितर म्हणजे 5 तारखेक सुरू जाल्ली कॅम्पेन 5 सप्टेंबराक सोंपतली. हांव सगळ्या स्कूल हाय सेकंडरी कॉलेजीस हांकांय आव्हान करता की तांकां झाडां ही आमच्या PWD डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या तिनूय डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळटली. तांच्यांनी जायती झाडां घेवची, आपल्या ओपन स्पेसीस, आपल्या सराउंडींग, आपल्या रोड सायडीक तांच्यांनी लावची. इन फ्युचर तांकां जर उदक घालचें पडलें सुद्दां आसत जाल्यार आमी ती व्यवस्था आमच्या PWD, DDW आणि सिवेज कॉर्पोरेशन हांच्या मार्फत करपाचें आसा. ज्या ज्या जाग्यार तांकां शक्य तांच्यांनी उदक घालचें, तांच्यांनी त्या झाडांची काळजी घेवची. हांव आव्हान करता पंचायती आणि म्युनिसिपालिटी आणि जिल्हा पंचायती हांच्यांनी स्ट्रेच आयडेंटिफायड करचे, त्या स्ट्रेचाचेर तांच्यांनी झाडां लावची आणि आमची झाडां त्या खातीर उरताली. 90 दीस कॅम्पेन आसा. पुराय 90 दिसाच्या कॅम्पेनिंगात तांच्यांनी आपल्याक जाय त्या जागा आयडेंटिफाय करच्यो. वेळ पडला जाल्यार तेचे ओपन स्पेस आसत किंवा ओपन जर रोड सायडीत आसत ते डिझायन करून दिवपाचें काम आमी करता. थंयसर झाडां कसली जाय की हाडूनय आमी दितले, खड्डे मारणी जाय जाल्यार आमी दिता, पण झाडां तेंच्यांनी रोवन तांच्यांनी फुडली काळजी घेवपाचें काम हे तांच्यांनी करचें. म्हज्या सरकाराची संकल्पना आसा की गोवा ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सगळ्या लोकांचें सहकार्य जाय. 30 दिसाच्या कॅम्पेनिंगात आमी प्रत्येकान एक झाड जरी लायलें आसत जाल्यार गोंयांत 10 लाख ट्रेडिशनल झाडां जातलीं, जी झाडां आज नश्ट जायत पावल्लीं आसा. उदाहरणार्थ म्हणजे गोंयांत अर्जून खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्लो तो आज अर्जून दिसना. गोंयांत हिरडा, भेडाय आनी आवळा सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्लो तो आज आमकां दिसना. ती झाडां परत एकदां रिवायव जावची, ती झाडां रस्त्याक तेका लावची. वटपौर्णिमेच्या निमित्तान वडाची झाडां आमी गांवांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात दिवपाचें आसा, ती लावची सगळ्या झाडांनी. फणस आनी आंबे हे ट्रेडिशनल जे आमी ते दितले. रस्त्याक तेकोन जे शेतकरी आसा ते जर आपल्या ट्रेडिशनल हितून ही ट्रेडिशनल झाडां जर लावपाक सोदता आसत तांकां जी झाडां जाय ती फ्री ऑफ कॉस्ट आमची दिवपाची तयारी आहा. तेंच्यांनी व्हरून लावची, तेंच्यांनी ती झाडां मेंटेन करची, जेणे करून रस्त्या वयल्यान वयता आसतना आमकां ग्रीनरी दिसची. रस्त्या वयल्यान वयता आसतना आमी जे आतां क्लायमेट चेंजच्या नांवान सगळे उलयता पण ते कंट्रोल करपाक आनी बाकीच्या हेच्या खातीर बी आमी सगळ्यांनी प्रयत्न आसप गरजेचो आसा. म्हणून हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की ह्या कॅम्पेनिंगात 5 जून पासून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत मोठ्या प्रमाणात ग्रीन गोवा क्लीन गोवा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी एक पेड़ माँ के नाम ताका आवाहन करून हांव सगळ्या गोंयकारांक आवाहन करता की तांच्यांनी परवा 5 तारखेक सुरू जावपी कॅम्पेनिंगात मोठ्या प्रमाणात सहभागी जावचे आणि ही झाडां रोवची. म्हाका खात्री आसा पंचायतीचे सगळे मेंबर्स, झेडपीज आणि काउन्सिलर्स हे सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात सहभागी जातले. ज्या कोणाक लोकांक कॉमन पब्लिकाकूय झाडां जाय तेंच्यांनी म्हणजे पंचायतीने इनिशिएटीव घेवची. आमी ताका फाटीं घेत प्रत्येक झाड व्हरता तें झाड लावपाची तयारी दवरची किंवा प्रत्येक झाड ते व्हरून लावचे. जे बरेचशे फावटी पळयता फुकट झाडां मेळटा फटाफट व्हरून उडोवपाची लोकांक संवय जाल्ली ते जावचे न्ही. एक खूब मोठे म्हणून म्हटलां हांवें झाड लायता आसतना तेजी काळजी घेवची. एक मिशन मोडचेर हो कार्यक्रम गोंय सरकाराचो आपलो कार्यक्रम समेस्त गोंयकारांनी सहभागी जावचे आणि गोंयांत ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही कॅम्पेन चलची. थँक्यू. सर, राज्यात मतदारसंघ आरक्षित केले जाणार. जीएसटी आरक्षण जे आहा पळय हे एकदा नोटिफिकेशन आणि इलेक्शन कमिशन यांच्या कडल्यान ठरयतले. हांव खंयचेच मतदारसंघ नोटिफाय करिना. ते इलेक्शन कमिशन आणि हेजे नोटिफिकेशनाचे तेजे सगळे. सीएम तुमची मिटिंग झाली जे हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड जे उरल्या पावस तेकलो सध्या सो तेजेर तुमची मिटिंग जाल्या सो कित्याक खातीर डिले जालो? कॉन्ट्रॅक्टरांक म्हणजे डामर हो मेळना ताच्या खातीर ताका प्रॉब्लेम येता. पण आतांच्या घडीक हॉट मिक्सिंग जरी बंद जालें आसत जाल्यार प्री मिक्स करून ज्या ज्या जाग्यार खड्डे आसा ते फास्ट ट्रॅक करून बंद कर ही इन्स्ट्रक्शन PWD ऑलरेडी दिल्या. सर एसटी लिडर्स मेळ्ळ्या तुमकां आतां सो तेंचे कितें डिस्कशन जालें रिजर्वेशन करता? म्हाका आतां स्पीकर गणेश गांवकर, रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, आंतोन आनी तेंच्या एसटीचे डेलिगेशन म्हाका निवेदन दिवन गेले की ते नोटिफिकेशन शिरलं ते काडपाक जाय. बंदय आमचोय प्रयत्न सरकारा कडेन की ते नोटिफिकेशन काडचें तेंच जालें. सीएम आणि स्टाफ सिलेक्शनात पयलीं येता की तुमचेच आमदार आणि मंत्री अपोज करता म्हणून नाल्यार MTS जावं जे एडीसी पोस्ट आसा ते स्टाफ सिलेक्शनाचेर भायर काडचे म्हणून. सरकारान स्टाफ सिलेक्शन जे केलां तेजो गोंयचो टॅलंट पूल आणि मेरिट बेसिसचेर नोकरी ट्रान्सफरंट रित्या करपा खातीर केल्लें आसा तें चालू आसा. थँक्यू.